सर, विजिट के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? आप प्रयागराज जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ? So the great expectation was it's a rare opportunity. So in the history of our country, getting in my life I'm getting an opportunity to perform this. I'm very happy. महाकुंभा भोंवपाचो योग आज येता खूब बरी गजाल आसा. गोंयच्या बऱ्याचशा लोकांक आमी पयलींतल्यान वेवस्था महाकुंभा वचपाची केली. त्या वेवस्थान आज म्हजे बरोबर कॅबिनेट कलिग्स आनी बाकीचे सगळे जाण महाकुंभाक वता. आमच्या खरेंच जायची परवडीक आसा. हांव दिसता डेमोक्रेटिकांनी आजूय बी एक ट्रेन वतली, आजूय त्या खातीर प्रयत्न करतात. बट आमचे बरोबर जे आज सगळे वता म्हणजे एक योग आसा महाकुंभांतल्या ह्या पवित्र स्थानाक सर्व करतात. तुम्ही प्रयागराज वयता, हाऊ इज इम्पॉर्टंट ऑन द टुडे एज गोइंग टू प्रयाग? सी प्रयागराज सगळ्यांक खबर आसा महाकुंभ एक केदे व्हडले इव्हेंट, रिलिजियस सेरिमनी जे सगळे तरेतरेचे लोक, सगळे धर्माचे लोक आख्खे वर्ल्ड आसून थिंगा येता. इतले फॉरेनर सुद्दां आयला. कितें दाखयता थिंगा कितें देवाची इतली भक्ती आहा आनी थिंगा इतलो तो हांव म्हणटा देवाची शक्ती आहा की सगळ्यांकूच थिंगा ओडून घेता. म्हणून इतले लोक क्रोरांनी थिंगा येता. हे कितें दाखयता खऱ्या अर्थान आमचे भारताची शक्ती, आमचे देवस्की करपाक पद्दतशीर जावपा जाय. लास्टाक तूं कितें खंयचे धर्मांचो फॉलो कर, पूण लास्टाक देव एक आसता आनी तेका लागून हांगा सगळे लोक येता आनी भेदभाव ना करता. थिंगा एकदां स्नान केलें म्हणटच अशे लोक मानता की आपले सगळे वायट कितें आसा तें वयता म्हणून. आनी तेच भक्तीचे लोक थिंगा वयता आनी आमी सगळे वयता. आयज गोवा गव्हर्मेंटान कितलेशे आमचे गोंयकारांक देवदर्शन स्किमीच्या अंडर, मुख्यमंत्री दर्शन स्किमीच्या अंडर खूब मेळाक धाडलेले आसा. आमची सेकंड ट्रेन गेलेली आसा. अरावंड पयली फर्स्ट ट्रेनीन अरावंड 1100 लोक गेले, मागीर सेकंड ट्रेनीन अरावंड 1500 गेले. आयज आमी खरेंच आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आयज आमकां सगळे आमदारांक आमच्या फॅमिलीक वांगडा घेवन येवपाक लागून खूब मेळाक आमी वयता. आयज थंयसर दर्शन घेवन सांजचे रिटर्न येवपाचें आसा. ताका लागून हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे धन्यवाद म्हणटा. कित्याक ही एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. हे म्हाका दिसता कितलेशे वर्सांनी हो खूब मेळा येयलेलो आसा आनी तेज्या लागून ही ऑपॉर्च्युनिटी आनी आमकां थंयसर वचून थंयसर एक देवाचें दर्शन घेवपाक एक व्हडलें एचिवमेंट अशें म्हाका दिसता. आनी हे खंय तरी आमच्या नशिबान आसलेलें म्हणून आयज आमी थंयसर वचपाक मेळ्ळें. तेज्या लागून हांव सगळे जितले जाण आमी यात्री आसात जे आयज वयता, आमदार जावं मिनिस्टर जावं CM तेंची सगळ्यांची फॅमिली, तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन मागता सगळ्यांचो आरोग्य सगळ्यांनी बऱ्या भशेन आशिर्वाद मेळचो आख्ख्या गोंयकारांक अशें आख्ख्या देशाच्या लोकांक. हांव सगळ्यांत पयलीं आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका याद जाता वास्को ही हांवें मागणी केल्ली की महाकुंभ जो जाता ताका आमच्या गोंयकारांक थंय सहभागी जावपाची संदी दिवची म्हणून. 144 वर्सांनी येवपी हो महाकुंभ म्हणजे आमच्या जिवनांत तरी आमकां परतो मेळपाना आनी 144 वर्सां आमी कोणूच जागे रावपाना जगपाना. म्हणून सगळ्यांक ताचें बेनिफीट मेळचें हें हांवें मागणी केल्ली. रोखडेंच CMान ती मागणी मान्य करून आज तिसरी ती चवथी ट्रेन आज आमची वचपाक पावल्या आनी हजारो भावीक गोंयकार तांकां थंय वचून महाकुंभाक स्नान करून म्हणजे ताजें इम्पॉर्टन्स कितें हें सगळ्यांक आमकां खबर आसा. म्हणजे आमचे सगळे हिंदू धर्म जो आसा तो आमच्या प्लॅनेटरी पोजिशन्साचेर आसता, आमच्या हाजेर आसता. आनी त्या खातीर इतली सुंदर तांचें अलायनमेंट ह्या 26 तारीख पर्यंत आसा ताका सगळ्यांक ताजें बेनिफीट मेळचें
हाज्या खातीर म्हाका दिसता हांवें मागणी केल्ली ती मान्य जाली. खुबशे गोंयकार गेले वचत आसा. आज आमी बी आमचोय आज भाग्य म्हणटा तशें आमी थंय वचून आमकां येवपाक मेळटा आनी सगळ्या गोंयकारांक आनी जाता जाल्यार आज CM बरोबर आसतलो तांचे कडेन मागणी करून आनी जाता इतले म्हणजे गर्दी इतली आसा आनी लोकांची इच्छा इतली प्रबळ आसा तांकां वचन दिसता की पूर्ण तांचीय जावची ते वचूंक शकना तांच्याय खातीर हें करता खंय तरी आज जेन्ना वतले आनी स्नान करतले नाजाल्यार देवाची आराधना करतले तेन्ना समेस्त गोंयकारां खातीर जे वचूना तांच्या खातीर पसून मागप हें आमचें कर्तव्य आसा. तांचे उदक त्रिवेणी संगमांतलें उदक हाडून खंय तरी एक तांचेय पर्यंत पावप हें आमचें हें आसा. त्या खातीर आज आमी सगळे वता आसतना खूब बरें दिसता. आयज देवाच्या आशिर्वादान आनी गोवा गव्हर्मेंटाच्या सहकार्यान आमकां जी प्रयागराज यात्रा करपाक मेळटा तेन्ना आमी गोंय सरकाराचे हांव आभार मानता. तशेंच देवाच्या आशिर्वादान आमकां ही जी संद मेळटा देवाचे उपकार आठयता. देवाक वचपाक जी ही संद मेळ्ळी आहा ही यात्रा बरी जावची अशी सगळ्यांक प्रार्थना करता. तशेंच महाकुंभ मेळावो हो जो इतल्या तेंपाचो जो तप जो आसता तो तप आमकां पळोवपाक मेळटा हें आमचें आमी दाखयता. महाकुंभ हे सगळे गोंय न्ही सगळे जगान सगळे आतां एक आस्था जी भावना आसा ताजी एक प्रतीक आसा आनी ते सगळ्या सनातनीचे सगळ्यांचे स्वाभिमानाचो आनी त्या खातीर एक वचपाक मेळप ही एक सगळ्यांक परवणीच. आमी सरकार हे प्रत्येकाचे आस्थेचो हें दवरिल्लो आसा रिस्पेक्ट दवरिल्लो आसा. हे महाकुंभाक वचपा खातीर रेल्वे आसतल्यो त्याचप्रमाणे बाकीच्या सगळ्या हातूंत भितर सुद्दां वेळोवेळा इतेचे वेळाचेर दर्शन आसतलें देवदर्शन आसतलें ह्या सगळ्या हातूंतल्यान भितर एक घेवप गोंयकारांक परवडना. मेळ्ळ्या आयज आमी जे वयतात ते सगळे आमी आयज खूब भावनेन वयता की आयज आमकां संदी मेळ्ळ्या की प्रयागराजार वचपाक आनी त्याच निमतान म्हणजे गोंय सरकारान किंवा आमच्या मुख्यमंत्र्यां बरोबरय आमी वयता आनी खूब बरें दिसता की प्रयागराज अशा ह्या स्थानाचेर आमकां वचपाक संदी मेळ्ळी आनी ते संदीचे आमी परत म्हणजे एक स्नान करून सगळ्यांक एक शुभेच्छा कशी दिवन वचून येता.